पूण आमच्याय जोण एकल्याच्या जिवितान ल्हान जावं व्हड इल्ले कोश्ट, इल्ले दूख, इल्ल्यो आडकुळ्यो आमकां सगल्यांक आसात. कोणूच हांगा आसलेल्यान म्हणूंक जायना म्हज्या जिवितांत केन्नाच आडकुळी येवंक नात, हांवें केन्नाच आडकुळींक फुडो करूंक ना, वो म्हज्या जिवितांत कोश्ट नात. पूण ह्या कोश्टांक कशे भाशेन आमी फुडो करता हें की भोव म्हत्वाचें. आनी ह्याच खातीर पयली वोस आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवंक जाय ती जावन आसा म्हाका आदार जाय. आय नीड हेल्प. जायते फावट आमच्या जिवितांत कोश्ट आडकुळ्यो प्रश्न येता तेन्ना आमचें धोरण कितें काय? आय नो वॉट टू डू. हांव जाणा कितें करूंक जाय तें. हांव दुसऱ्या लागीं आदार मागचो ना. वो जायते फावट आमचें जिवीत अशें जाता, आय कॅन मॅनेज. कित्याक म्हाका ल्हान जावंक नाका, आय कॅन मॅनेज अशें आमी म्हणटात, वो आय कॅन हँडल माय सेल्फ. आनी जायते फावट आमकां आमचीच लॉस दिसता दुसऱ्या सोरशींक वचूंक आनी आदार मागूंक. कित्याक? तो कितें म्हणटलो काय, तो म्हजें कितें चिंतलो काय, असलें आमचें धोरण. आनी जायते फावट जेन्ना आमकां गरज आसता तेन्ना आमी दुसऱ्या लागीं तोंड उगडून हात उगडून तांचेशी वचूंक आमी लजेतात, आमी फाटीं सरतात आनी गुळे आमच्याच बोडाचेर पातयतात. आनी हाका लागून जायते फावट जे प्रश्न दुसऱ्यांच्या आदारान सुटावे करूंक जातालेत, ह्याच कोश्टांनी आमचें जिवीत इल्लें जूड जूड जाता. कित्याक? आमी दुसऱ्यांक आमचें जिवीत उक्तें करूंक तयार नात.